Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. हांव दोतोराक याद करूंक सोदता की बिचोलेन दोतोरान जर बायपास काढलो साखळे कित्याक ना ह्या स्टेजीचेर हांव साखळे दोतोराक विचारूंक सोदता आमचो दोतोर आमचो सीएम आसा एक प्रताप सिंग राणेन मागच्या 15 वर्षान एक फायल तयार केलेली आसा म्हाका खबर ना कितल्या जाणांक हो विषय खबर आसा हांव चेअरपर्सन जाल्यानंतर ती फायल हांवें भायर काडलेली ही फायल बिचोले पीडब्ल्यूडीन आसा हांव दोतोराक सांगूंक सोदता हो बायपास रोड आसा जो कारापूर तिस्कारसून साखळे हरवाळ्या भायर सरता म्हाका दोतोराक सांगूंक इच्छिता हो दोतोरान विशय हातीन घेवचो साखळेकारांक एक परमनंट सोल्युशन दिवचें की आमकां येता त्या वेळान अशे शिगमे अशे फंक्शन बाजारान करूंक मेळटले आमच्या मार्केट एरियान करूंक मेळटले ज्या जाग्यार साखळेकारांची घरां आसा ज्या जाग्यार साखळेकार स्वता आपल्या घरा फुड्यान रावन हे गोष्टींचा आनंद घेवंक शकतले आज दोतोर जेन्ना सीएम आसा आमकां प्राऊड मोमेंट फील जाता पण ह्यो गोष्टी कित्याक फुडें वचना ह्यो दोतोराक म्हाका विचारपाच्यो आसा आनी म्हाका तेंच्या कडल्यान एक उत्तर जाय आयज हांव साखळेचो फर्स्ट नागरीक ह्या नात्यान दोतोराक सांगूंक इच्छिता हो विशय येता तो शिगमो येवच्या पयलीं दोतोरान हातीन घेवचो दोतोराच्या हातीन 4 वर्सां अजून आसा आनी ते सीएम आसा ह्या पदाचेर असल्या कारणान हो विशय आमकां इजिली फुडें व्हरपाक संधी आसा साखळे ही स्वच्छ साखळे हरित हरवाळे आणि विकसित विरडी जावचे हे माझे स्वप्न गेली 10 वर्सां आसा आणि ते करपा खातीर बी हांव कंटिन्युअसली प्रयत्न करता बाबॅक चीफ मिनिस्टर राण्याचो उल्लेख केलो म्हणून सांगता कदाचित बरेच जण आणि एकदाय सांगताले राण्यान हे केला राण्यान ते केला ना म्हणना फाउंडेशन स्टोन खूप घातले पण प्रोजेक्ट पुराय करपाक म्हाका दिवचो पडलो म्हणजे सिवरेज ट्रीटमेंट सिवरेजीच्या प्लांटापासून नो डाऊट कॉलेज सुरू त्यांच्यानी केली नवीन बिल्डिंग हांवें बांधली फाउंडेशन स्टोन रवींद्र भवनचो त्यांच्यानी घातलो पुराय प्रोजेक्ट हांवें केलो हॉस्पिटलाचोय बी फाउंडेशन स्टोन त्यांच्यानी लायलो पुराय प्रोजेक्ट हांवें केलो सिवरेजीची पायपां घातली कंप्लीट प्रोजेक्ट हांवेनूच केलो अशी वेगवेगळी कामां बाब राजेशाक कळपाक जाय म्हणून सांगता लाकडी पूल पोर्तुगीज टायमा वयलो हो पूल मोडून पडलेलो तो परत उखलून दवरला फक्त जागो अजून दिवं ना म्हणून तो पूल उरला ज्या पुला वयल्यान आमी येता साखळेंतल्या बऱ्याचशा भुरग्यांक खबर ना आनंद जाणा पोर्तुगीजांनी वयतना पूल मोडलेलो तसो उखलून वयर दवरला तो चुकून केन्नाय सांगून जो कितें जायत ते तोय नवो बांदपाचो प्लॅन काडला फक्त जाग्याकारांनी अजून जागो दिवंक ना म्हणजे साखळेंतल्या दत्तवाडीच्यान आनी हेवटेच्यान तो दिलो जाल्यार थंयसरूय बी नेवो पूल जातलो आनी उरता उरलो लाकडी पूल गेली 60 वर्सां तेजे वयल्यान सायकल उखलून वयर व्हरची पडटाली आता 4 व्हिलरान राजेश बाब बिचोलेच्यान साखळे येता कदाचित तोय तेंच्यांनी सामको 2 गाडयो चॉक करून सुट्टा आनी डायरेक्ट विरडी पावता साखळे मदीं लागना त्या कॉर्नरा वयल्यान विरडी वचपाकूय बी 3 मिनटांनी सोमतोच विरडी पावता हो साखळेचो विकास आसा म्हाका दिसता होय रस्तो शुभदा वैश्वंत आनी रश्मी तिगाय जाणांनी घेतला मातसो उरला खंय तरी 1-2 जाणां कडेन उलोवपाचें उरला कंप्लिटली 4 लेन फ्रॉम होंडा ब्रिज टू साखळे ब्रिज करपाकूय सुरवात केला जागो दिलो जाल्यार फुडल्या शिगम्या पैकी 4 लेन रोड जावपाक शकता ताज्याय फुडें म्हणजे तेणी सांगला तो रोड रिजनल प्लॅनाचेर मार्क खूब पयलीं हांवेनूच करून घेतला तो जावपाचो आसा तेजें एक्विजिशनूय जाला आनी वेळ पडलो जाल्यार तोय रोड जातलो म्हाका कांयच पडलें ना म्हणजे एकदां जर बायपास जालो जाल्यार सगळ्या धंद्याकारांक बाय बाय म्हणचें पडटलें आनी धंदो साखळेन उरचो ना पयलींच बाजारांतलो धंदो वयर पावला वयलो धंदो बायपासाचेर पावतलो आनी बाजारांतले साखळेकार बाजारानूच उरतले आनंद म्हणटलो आतां दुकान बंद करूं काय कितें कपड्याकारांनी वयर हाडली आनंदाचें दुकान अजून बाजारांतले बंद जावपाच्या वाटेर आसा हांव धंद्याकारांचेय बी चिंतता जे धंदो करतात तांकां धंदोय बी जायो हाच्या खातीर आमकां साखळेचो विकास हो योग्य रित्या मारता नार्वेकार गजानन म्हाका कांयच म्हणणें ना रस्तो जाय जाल्यार बायपासूय रस्तो करुया पण निश्चितच रित्या साखळेचो विकास एक बऱ्या पद्दतीन करपाक म्हणजे ज्या कॉलेजीत आम्ही फक्त ग्रॅज्युएशन शिकताले आयज साखळेत केजी पासून पीजी न्ही पीएचडी पर्यंतचे एड्युकेशन अवेलेबल आसा तुमकां पीएचडी करपाक जाय जाल्यार साखळेत हेमाबाई आत्ता उलयताले की आमकां संगीताचें शिक्षण शिकोवपाक जाय म्हणून फुडल्या वर्सा रवींद्र भवनान गंधर्व महाविद्यालय रवींद्र
भवनात करची 2 डिग्री वांगडा मेळपाक कोणाकूच चिंता ना. म्हणजे एट अ टाइम आम्ही गंधर्व महाविद्यालयाची ग्रॅज्युएट डिग्री घेवपाक शकतली. आम्ही पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर साखळेकारांचो आशीर्वाद सातत्यात असोच मेळचो. गोंयभरचो शिमगो उत्सव खूप नेटान सुरू आसा. समेस्त गोंयकारांक शिमग्याची उणउणीत परबी दिता. रोमटामेळ आणि सगळ्या आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव परत एकदा म्हणजे नेटांत सांगपाक सोदता की गोंय हे उत्सवाच्या वातावरणात शिमगो करता, बट तांच्यांनी लागपी रानांतलो उजो मात कमी करचो. रानां वानां जी आसा ही आमच्याच